जो IIT प्रकल्प सांगे म्हालात जातलो ताज्या जाग्याची पळोवणी बुधवारा करतले अशें सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगले। हो प्रकल्प कशेय सांग्यार जावचो हे खातीर आमी जायते यत्न करतले आनी एक शिक्षणीक प्रकल्प सांग्यार येता देखून सांगेकारांनी आमकां तेंको दिवचो अशें आव्हानूय फळदेसायान ह्या वेळार केलें। IITच्या बाबतीन इतके वर्सां जो गोंधळ जातालो त्या संदर्भान आयज हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी आभारी मानता, कारण IIT हो प्रोजेक्ट परत एक फावटी सांग्यार व्हरपाक तांणी हिरवा कंदील दाखयल्लो आसा आनीक ही हॅज डायरेक्टेड ऑल दी ऑफिशियल्स फ्रॉम IIT आनीक एज वेल एज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आनी कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स आसात तांकां फाल्यां ज्या सायटीर वचून जे सर्वे करपाचे डिमार्केशन करपाचे हो प्रोसेस फाल्यां सुरू जाता। म्हाका एकच अपील करपाक जाय सांगेच्या सगळ्या लोकांक की एक IIT सारको एक एज्युकेशनल प्रोजेक्ट, एक ग्रीन प्रोजेक्ट सांग्या भितर येता आनीक सांगेचे म्हणजे एकूण स्वरूप आसा एक रिमोट विलेजी भितर पसून हो प्रोजेक्ट येवन आमी त्या प्रोजेक्टांतल्यान खूब बऱ्या प्रमाणान एक रोजगार निर्मिती म्हणा किंवा ओवरऑल डेव्हलपमेंट आसा, मार्केट प्लेस आसा जावं बाकीचे ह्यो सगळ्यो गजाली करपा खातीर आमच्या एफर्ट्सांक यश आयिल्लें आसा आनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हो प्रोजेक्ट आमकां सांग्यार दिल्लो आसा। जे कोणाचे विशय आसतले एखादे वेळ खंयचेय कोणाचे शेतकरी म्हणा किंवा बाकीचे जे विशय येतात त्या सगळ्यांनीच एकठांय येवन आमी विचार विनिमय करतले, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतले, जे कोणाक लॉसीस जाता ते कशे कॉम्पेन्सेट करपाचे ह्यो सगळ्यो गजाली घेवन आमी मुखार वतले। म्हणूनच सगळ्यांचें सहकार्य आमकां अपेक्षीत आसा। म्हजें एक ठाम मत आसा की खंयचेय कशेय प्रकारे हो IITचो प्रोजेक्ट आमी सांग्यार घडोवन